हांव मांगराचो एक रहिवासी शेखर पिल्ले. पयलींचे जर 25 वर्सां 10 वर्सां पयलीं 25 ते 30 वर्सां पळोवपाक गेल्यार ह्या मांगरांत कांयच जावंक ना. परत एकदां हांव सांगपाक करता, डेव्हलपमेंट म्हणटा ते आमचे मांगराचे डिक्शनरीन ना. आतां खंय तरी ह्या 3 वर्सान कितें तरी जाता, खुशी भोगता. एक टायम हांगा मांगरान जेन्ना हांगा नेवीचे बी लोक येताले वयताले, टिचर्स हांगा स्कूल बी आहा, नाक अशें सारकें बंद करून दोळे ते सायड करून हांगच्यान वयताले. आयज सारकें प्रावडनेस करून वयता. आनी हे सगळें क्रेडीट वयता आमचे आमदार दाजी सालकराक. आमी खुबदां पयलींचे बी MLAक हे क्वेश्चन केल्ले, बाई वास्कोन सगळ्या कडेन तूं क्लिननेस करता, आमच्या मांगरानूच कित्याक ना. सो केअरलेस जाताले. मात ह्या फावटी खंय तरी बरेपण दिसून येता आनी कामां जावपाक स्टार्ट जाला. भुरगे लागून कामाक आनी हे डेव्हलपमेंट म्हणटू कितेंय म्हणू. आयज 3 कडेन हांवूय गेलो, खुशयेन गेलो, म्हाका फोन येवंक ना तरी हांव खुशयेन गेलो, कित्याक बरेपण काम चालू आहा. साईनगरान पावर हावसाचें कितें तरी ओपनिंग जाला, थंय बरें दिसलें. धाकटळे काळोखान आसले, 25 वर्सां लागली लायट येवपाक. आमी हायटेक सिटीन आहा, आमी खंय बिहार गोरखपुरान ना. आतां थंय सगळें उजेड जाला. हे सगळें क्रेडीट दाजी सालकाराक वयता. हांव परत एकदां थँक्यू म्हणटा. आनी आमी पयलीं हांव एक स्पोर्ट्समॅन. आमी अशे गांवान गांवान खेळपाक वयताले. लोक आमकां म्हणटाले कितें रे तुमचे MLA, आमकां लज येताली. आयज हांव तोंड फुडें करून म्हणपाक शकता, आमचो MLA दाजी सालकर कित्याक बरें काम करता, लोकां खातीर काम करता. आनी देवान हेच बुद्धी तेज्या मनान घालचे, तेज्या मायंडान लोकां खातीर वावरचे. आमी खंय तरी आमचे सगळ्यांक मनशांक सांगपाक वयता, आमी बरें काम केल्यार बरें फळ मेळटा. आमी खंय तरी ह्या इलेक्शनाक बरें काम केलां दाजी सालकराक वोट मारून, सो तेजें फळ आमकां मेळटा. हे फुडें बी चालूच आसपा जाय. सो दाजी सालकराक क्रेडीट आहात. एक्चुअली हे सगळें डेव्हलपमेंट जाला तुमच्या खातीर. तुम्ही रायट पर्सनाक वोट मारला. सो हांव थँक्यू तुमकां म्हणटा. देव बरें करूं. आयज एक बरो दीस आमचे खातीर, स्पेशली म्हाज्या वॉर्डा खातीर, वॉर्ड नंबर 18. कित्याक आयज म्हाज्या वॉर्डान हो 3rd इनॉग्रेशन. आनी जो हायम आसा, आतां फर्स्ट आमी केले हांगा ट्रान्सफॉर्मराचे, सेकंड केले धाकटे वाटेन लायटीचे, आनी हो आतां 3rd केलो हायमास. आनी हो हायमास जो आयज साहेबान जो घातला हो खूब एक इम्पॉर्टंट आसलो. कित्याक हो वास्कोचो हो फर्स्ट जंक्शन हांगाच्यान वर्णापुरी, शांतीनगर, गांधीनगर आनी मंगळूर कनेक्ट जाता. सो एक मेन जंक्शन जो आसलेलो. आनी इतले वर्सां हांगा लायट नासलेली. सो ते लायट नासल्या कारणान हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाताले, खुबशे हांगा वायट जाताले. लोकांक भुरगे जे आहा वायट करताले हांगा बसून. आनी तशें हांगा खूब झगडे बडी जाताले. आनी लास्ट 1 वर्स पयलीं सुद्दां हांगा MSO कोण भुरगो हांगा फाटल्यान एक्सिडेंटान तेजो डेथ सुद्दां जाल्लो आहा. पूण ते सगळें तकलेन धरून आमच्या साहेबान एक बरो इनिशिएटीव घेतलो. आनी हो आयज हायमास घातला, एक खूब गरजेचो आसलो आमच्या मांगरा खातीर. तशेंच आमचे जशें आतां सिद्धार्थ भाईन सांगलां की आमचे मांगूर इतले चेंज जाला. हो वर्णापुरी जंक्शन हांगा पयलीं मेन आसलो, हांगा गार्बेज एरिया आसलो, तो तेणी चेंज करून हांगा ब्युटिफिकेशन केलो. तशेंच हांगा एक मांगरान खुबशे झगडी जाताले, खूब वायट जाताले. सो हांगा साहेबान एक पुलीस बीट आउटपोस्ट हांगा केलो. म्हणजे खुबशे हांगा मांगरान चेंजीस जायता. आनी मांगूर सुद्दां आमचे खूब डेवलप जायता. म्हूण हांव आमच्या आमदाराचे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. त्यान पयलीं हांव आभार मानता आमचे वास्कोचे MLA कृष्णा दाजी साळकर यांचे. तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट AE विशाल, तशेंच JE प्रवीण ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचे हांव भरभरून तेंचे अभिनंदन करता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज जो इनिशिएटीव जो दाजी पासून सुरू जालो, हांगा एक आमकां हाय पोस्ट पळोवंक गावलो, ही एक काळाची गरज आसलेली. कित्याक हांगा जेन्नाच्यान ह्यो ब्रीज जालो, ही वाहतूक खूब जाल्लेली. हांगसरल्यान व्हडले व्हडले कंटेनर ट्रेलर ह्या वाठारांतल्यान वयताले. हांगा खुबशे अशे अपघाताचे पोटेन्शियल्स आसलेले. आयज ते खंय तरी ह्या पोस्टा खातीर ते खंय तरी एक कमी जावपाची शक्यता चड आसा. कमी जातले, नक्कीच कमी जातले. तशेंच आयज आमी पळोवपाक वयता की हांगा वस्ती भरपूर असल्या कारणान जायते अशे नाकाल्ले गोष्टी जाताले. तेंचेर खंय तरी आयज ह्या पोला खातीर खंय तरी कंट्रोल येतलो. आयज हांव दाजीचे भरभरून तेंचे आभार मानता. कित्याक जेन्ना आमी हेज्या पयलीं केन्नाय आमी मांगरान एंटर जाताले, खंय तरी आमकां ही ह्या रोडांतल्यान खंय तरी आमकां एक बुरशेपणां दिसताली. पूण जेन्ना दाजी आतां 2 वर्सां जालीं, 2.5 वर्सां जालीं दाजीन येयल्ल्या पासून मांगराक खंय तरी एक सोबीतकरण दिल्लेलें आहा. तुमी BSNL टावरा कडल्यान एंटर जायत जाल्यार थंय कितकोसो कचरो आसलेलो. मागीर मंगूर स्पोर्ट्सा कडेन तेणी ब्युटिफिकेशन केलां. हांगा मांगरान जेन्ना येता तेन्ना ह्यो वाठार सुद्दां हांगा सुद्दां व्हडलो कचऱ्याचो ढीग आसतालो. पूण दाजीच्या इनिशिएटिव्हा खातीर तो ढीग खंय तरी आयज दुसरे कडेन पावलो. तेच न्हू तर त्या ढिगा वयल्या जाग्या कडेन आयज मल्लिकार्जुन टेंपल आहा, तेंचो रथ दवरपाक तेणी थंय जागो केलो. तशेंच
व्हडले अचिवमेंट म्हणटा ते बीट बॉक्सा खातीर हांगा भरपूरशे अशे गजाली आहा जेंचेर आयज कंट्रोल जाल्लो आहा. हांव दाजीचे भरपूरून देव बरें करूं म्हणटा की तेणी मांगरा खातीर इतके चिंतले आनी इतकेच न्हू आयज हे डेव्हलपमेंट फक्त मांगरान ना तर तुम्ही पळोवंक शकता वास्कोच्या काना कोपऱ्यान हेच डेव्हलपमेंट चालू आहा आनी तेणी ह्याच स्पिडीन ह्याच गतीन हे वास्कोचे डेव्हलपमेंट करचे आनी अशें केल्यार आमकां बरें दिसता आनी हांव तेजे परते एकदां आभार मानता. धन्यवाद. आज खूब बरें दिसता. वर्णापुरी हो वाठार जो आसा हो सगळ्यात बिजियस्ट वाठार आशिल्लो आनी इतली वर्सां गेली जेन्ना पसून हांव हांगा आसा तेन्ना पसून म्हणजे आमी हांगा केन्ना उजवाड म्हणटा तो केन्ना पळोवना. सो आज हांगा हायमास्ट आमी प्रपोज केलो तर लास्ट टायम म्हटलं तो आतां आमी इल्युमिनेट केलो आनी तुमी पळोवपाक शकता ह्या वाठारान आज कितलो उजवाड जाला तो. हांगाच न्ही तर इवन सकयल धाकटतळे थंय इतली वर्सां जाली म्हणजे धाकटतळे हो आमचो एक भाग आशिल्लो वास्कोचो पूण थंय अजून पर्यंत भितर लायट नाशिल्ली. आज थंय लायट जेन्ना आयली म्हणजे आज ते आमी एक गांव कसो आसा तो धाकटोसो आनी वास्को शहरान तो एकूच अशी एरिया आसा ती सामकी एक सेक्युलेटेड आसा पूण थंय कितली वर्सां जाली म्हणजे 50 वर्सां जाली लायट नाशिल्ली. पूण आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आज आमी सदांच म्हणटा आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणून लास्ट मनशा पर्यंत पावता म्हणून. थंय जेन्ना लायट आयली तेन्ना सगळ्यांच्याच हाजेर आसो आशिल्लो. आमी ट्रान्सफॉर्मर जो साईनगर आसा तो 200 KVA म्हणल्यार 400 अशी 3 कामां आज आमी इनॉग्रेट केली. हांव खरोखरच अभिनंदन करता आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची टिमीचे विशाल जावं प्रवीण जावं ताची पुराय टीम जावं एक बरें काम करून गणेश चतुर्थी पयलें ताणें आमकां गिफ्ट दिलें. आमचे मंत्री सुधीरभाई ढवळीकर जेन्ना आमी केन्नाय तांचे कडेन वता तेन्ना केन्नाच ना म्हणपी अशे आज भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री आसा आनी ताच्या खातीरूच खंय तरी आज वास्को शहरा भितर सगळ्या कडेन उजवाड दिसता. हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी हाजेय फुडें इलेक्ट्रिसिटी फ्रंटार तर आसाच पूण बाकीचे खंयचे गोश्टी ज्यो जाय पडटल्यो त्यो आमी वास्कोकारा खातीर पुराय करतले आनी जितले जाता तितले वास्को सुंदर आनी सोबीत शहर करपाचे प्रयत्न करतले. पयलें आमी येतेच एक सायडीन एक एक्सिडंट जालो आनी ताजें कारणूय अशें आशिल्लें की एकदां काळोख आशिल्ल्या कारणान ते ट्रकवाल्याक दिसना ते ब्रेक फेल जाले खुबश्यो गोश्टी जाल्यो. हांगा तोच न्ही जाल्यार खुबश्यो एक्सिडंट्सूय हांगा जाता आनी एक तर हांगा काळोख आशिल्ल्या कारणान खूब वेगळ्यो गोश्टी जाताल्यो. पूण आज हो ट्रान्सफॉर्म हे येवन हायमास्ट येवन म्हाका दिसता सगळ्या कडेन जितलें इल्युमिनेशन पडलां म्हणजे मंगळूरकारांक तरी बरी गोश्ट आसा पूण सगळ्या वास्कोकारांक जेन्ना आमी एंट्री करता ती खूब इम्पॉर्टंट आसा. हांगा एक ब्रिजूय आसा तुमी पळयला सगळ्यात म्हत्वाचो आनी हांगा ट्रक मुवमेंट खूब जाता. सो ताज्या खातीर हें आनी इम्पॉर्टंट आशिल्लें की जे पोर्टान ट्रक वता ते ह्या एरियेनसून ह्या ब्रिजा वयल्यान वता आनी खंयच अपघात बिपघात जावचो न्ही पूण तांकांय ड्रायव्हरांकूय सारकें दिसचें आनी ह्या हांगच्या वाठारांतल्या लोकांकूय बरें पडचें ह्याच्या खातीर आमी केलें.